नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मडगांवांत चोरयांचे सत्र चालूच। आयतारच्या मडगांव न्यू मार्केटांतले चोरयेचे प्रकरण ताजें आसतनाच आखे मडगांवां फार्मासींत घडलो चोरयेचो प्रकार। धारगळे सनबर्नाची धूम। सनबर्नात वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या तरणाट्याक ओव्हरडोसाक लागून आयलें मरण। पोस्टमॉर्टम अहवालांत जालें स्पश्ट। सोमाराक गॅस एजन्सींनी धाड घालून कमी वजनाचे घरगुती सिलिंडर केले जप्त। वास्को तशेंच फोंडे वाठारांत गोंय वजन माप खात्याची कारवाय। लोकांक भायले भायर पैसे दिवन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दामून दवरपाचो सरकाराचो यत्न। विजयाचो आरोप। जमनी आतासपाच्या प्रकरणा वयल्यान भाजपा आमदारांचेरूय काडलो फोग। पुलीस खात्यात नव्या पदांच्या भरतेक वित्त खात्यान मंजुरी। नव्या भरते उपरांत अधीक्षकांचो आंकडो पावतलो 28चेर। मंत्रिमंडळ बसकेत मंजुरी मेळपाची शक्यताय। राज्यांत जावपी अपघातांच्या प्रमाणात जाल्या वाढ। कुडचड्यार 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकलो जखमी। समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान घडलो अपघात। आता पळयात खबरो विस्तारान। सनबर्न फेस्टिवलाच्या पयलेच रातीक वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या एका तरणाट्याक दुबावीत मरण आयिल्लें। पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण ओव्हरडोसाक लागून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। सनबर्नाचे सुवातेर तो बेशुद्ध पडले उपरांत ताका म्हापशेच्या एका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो। थंयच उपचारा वेळार ताणें जीव सोडिल्लो। धारगळचे वादग्रस्त सनबर्नात पहिल्याच दिसा वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीतल्या तरणाट्याक मरण आयला तो दिल्लीतलो 26 वर्सां पिरायेचो करण कश्यप। ताका सनबर्नाचे सुवातेर मरण येवंक ना, तर म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत वेल्ले कडेन तो भायर पडलो। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी बांबोळे धाडल्या। कांय मिडियांनी ही बातमी प्रसिद्ध केल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी अधिकृत म्हायती उपरांत जाहीर केली। पुलिसांनी दिल्ल्या प्राथमीक म्हायती प्रमाण हो तरणाटो आपल्या इश्टांसयत सनबर्नात वांटेकार जाल्लो। सुमार रातच्या 9:15 वरांचेर ताणें शुद्ध सोडली। उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो। आमी आसा जीएमसी हांगासर आनी आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार काल सनबर्न फेस्टिवल अटेंड केल्ल्या एका तरणाट्याक मरण आयलें। किरण कश्यप अशें तेजें नांव जावन आसा। 25 वर्सां पिरायेचो भुरगो, दिल्ली हांगासरलो भुरगो गोंयांत रावतालो। आनी अशें कळोन येता की काल राती जेन्ना पयर राती जेन्ना सनबर्नाक एटेंड केलें आनी राती ताका कितें जावपाक लागलें म्हणून ताका प्रायवेट हॉस्पिटलांत गेलो। त्या प्रायवेट हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार चालू आसतना ताका मरण येयलें आनी फाल्यां काल ताका जीएमसी धाडलो गेलो पोस्टमॉर्टमा खातीर। पोस्टमॉर्टम तिजो जाल्लो आसा आनी जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट अशें म्हणटा की ओवरडोस ऑफ ड्रग्स ह्या खातीर ताका मरण येयलेलें आसा। पूण दोतोरांनी जी सॅम्पल्स जी आसा ती सॅम्पल्स फुडें फॉरेन्सीक लॅबोरेटरीन धाडलेली आसा एक्चुअल रिजन कळपाक की कितें जाल्लें। पूण डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार ताका सिवियर भितून प्रॉब्लेम जाल्ले, किडनीक डॅमेज जाल्ली, लिवराकूय मातसो प्रॉब्लेम येयलो, टिश्यूज तेजे सेल्साक प्रॉब्लेम येयल्लो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली खंयच्याय ड्रग्साचो जेन्ना ओवरडोस जेन्ना जाता आनी त्या खातीर ताका मरण येयल्लें अशें सद्या डॉक्टरांचें म्हणणें आसा। पूण हेचो जे सॅम्पल्स जे आसा ते सॅम्पल्स फुडें FSLाक धाडलेले आसा, फॉरेन्सीक लॅबान धाडलेले आसा आनी तेंचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत आमी तुका अपडेट दितले। ही म्हत्वाची अपडेट आसली काल सनबर्नान ज्या भुरग्याची डेथ जाली तेचेर। अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर। सोमाराक गोंय वजन माप खात्यान गॅस एजन्सींनी धाड घालून फोंडे तशेंच वास्को वाठारांत कमी वजनाचे घरगुती सिलिंडर जप्त केले। ह्या धाडीत घरगुती सिलिंडर 2 ते 3 किलो कमी वजनाचे आशिल्ल्याचे दिसून आयले। गोवा वजन आणि माप खाते हाणें सोमारा वास्को आनी फोंड्या हांगासर म्हणजे कमी गॅस आशिल्ले जे सिलिंडर लोक विकतात ताचेर खंय तरी जायते सिलिंडर जप्त केल्लेले आसा आनी लोकांनी खंय तरी ते जेन्ना सिलिंडर घेतात तेन्ना ते जो सिलिंडर आसता तो जोखून घेवपाक जाय, कारण म्हटल्यार अशी फसवणूक वेगवेगळ्या लोकांची जायत आसा। आनी आतां जर आमी पळयलें जाल्यार म्हणजे
आयच्या दिसाक फोंडे आनी वास्को हांगासर हे जे म्हणजे कमी गॅस आशिल्ले सिलिंडर जे आसा ते जप्त केलेले आसा जाल्यार घरगुती सिलिंडर जे आसा तातूंत 1 ते 2 किलो सिलिंडरान गॅस आशिल्ले जे सिलिंडर आसा ते म्हणजे कमी आशिल्ले सिलिंडर आयच्या दिसाक वास्को आनी फोंडे हांगासर हे सिलिंडर जे आसा जप्त केल्यात जाल्यार सगळ्याच गोंयकारांनी जेन्ना आपूण सिलिंडर घेवपाक वयता तेन्ना खंय तरी आपूण सिलिंडर घेतना तो सिलिंडर जोखून घेवचो नाजाल्यार खंय तरी कोणाची फसवणूक जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमांतल्या दुबावितांक जमिनाचेर सोडून दिल्यात. लोकांक भायले भायर पयशे दिवन प्रकरणां मिटोवपाचो यत्न चल्ला. अशें आसलें तरी ह्या प्रकरणांचो तपास जावपाकूच जाय अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक हे गजालीची जाप दिवचीच पडटली अशेंय ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन जमनी हातासपाच्या प्रकरणांनी भाजपा आमदारांचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केला. कॅश फॉर जॉब स्कॅम आनी जमीन हातासपाच्या प्रकरणावयल्यान आमदार विजय सरदेसायान भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दामून दवरपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. सरकार कितलेय यत्न करून ही प्रकरणां भायर येतलीच अशेंय विजयाचें म्हणणें. दुसरे वटेन जमीन हातासपाच्या प्रकरणांनी भाजपा आमदार घुसपल्यात असो आरोपूय विजयान केलो. आयकात ताचें म्हणणें. Job scam issue, the chief minister has managed to divert the issue and to somehow put it under the carpet in the festivities of the festive season and the new year that is going to come. The accused who had given 46 names, Param, is now released. What happened to the investigation in that regard? Have these 46 people whose mobile numbers were given, amount was given, have they been called by the police? Why has the investigation in the cash for job scam gone to a dead end? Why are FIRs not being registered? I've got cases where FIRs have not been registered. People have been given money out and told to settle. See, this settlement cannot happen. Corruption is when money has been given and money has also been taken. So if the taker gives the money back, it doesn't mean the crime is over. We cannot take this lightly. You cannot divert these issues. If Chief Minister is trying to divert it, only one thing I will tell you, and which the central BJP leadership has to answer. Cash for job scam is symptomatic of the fact that in Goa merit has no value. See, we invest so much in our children to give them good education. They come first in the 10th standard, 12th standard, but they can't pass in the government exam. Why? Because they haven't paid money to whoever the broker is. And these brokers are connected to the ruling party. This has all come out in the course of the investigation. It cannot be hidden. So cash for job scam is very much alive. Although the government is trying its best. Land grab issue is still bigger issue. A man was checked out from a jail and checked in back. And the issue is over. 48 cases where FIRs were filed. Only 4 cases have been charged. So 44 cases BJP MLAs are looking out in the new year. I think their resolution will be that these 44 cases, their land should come in our leagues. Ruling party MLAs are involved in this. This has come to the notice of the public because the public has been told by the accused who came to the police station. What is the role of the chief minister? Everything is there in this. There is no hiding the fact that this land grab issue, the government is involved. It is one of the best ways to monetize assets and throw poor people whose lands have been grabbed to the goods. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुलीस खात्यात नव्या पदांच्या भरतेक वित्त खात्यान मंजुरी दिल्या. हातून 6 उच्चले अधिकारी तशेंच कांय अधीक्षकांचे पद भरतेचो आस्पाव आसा. सद्याक पुलिशेंत 22 अधीक्षक पदां आसात. नव्या 6 भरते उपरांत हो आंकडो वाडून 28चेर पावतलो. मंत्रिमंडळ बसकेत हे पद भरतेक मंजुरी मेळटली. कार्मिक खात्यान 26 मे 2022 वर्सा अधिसुचोवणी काढून पुलीस खात्यात वरिष्ठ श्रेणीत अधीक्षक आणि कनिष्ठ श्रेणीत उपअधीक्षक भरते खातीर गोंय पुलीस सेवा नेमावळ लागू केल्ली. ते प्रमाण पुलीस अधीक्षकांची 22 पदां तयार केल्ली. तातूंत अधीक्षक खासा विभाग, अधीक्षक पुलीस मुख्यालय, अधीक्षक घोवे वखदा विरोधी पथक, प्राचार्य पुलीस प्रशिक्षण शाळा, अधीक्षक गुन्यांव शाखा, अधीक्षक सुरक्षा, डेप्युटी कमांडंट जनरल होमगार्ड आणि उपसंचालक नागरी संरक्षण, अधीक्षक भ्रष्टाचारी विरोधी पथक, अधीक्षक दर्यादेग सुरक्षा पुलीस,
अधीक्षक राज्य पोलीस नियंत्रण कक्ष, अधीक्षक कायदो आणि दक्षता विभाग, अधीक्षक दहशतवादी विरोधी पथक, अधीक्षक आर्थिक गुन्हे विभाग असे मिळून 13 पदं आणि डेप्युटी कमांडंट भारतीय राखीव दलाची 9 पदं मिळून 22 पदांचो आस्पाव असा. तसेच पोलीस खात्याचे मागणेप्रमाणे प्रशासकीय सुधारणा खात्यान अधीक्षक पदां तयार केल्या. ताका वित्त खात्यान मंजुरी दिल्या. मंजुरी केलेली नवी अधीक्षक पदां: पोलीस अधीक्षक कोकण रेल्वे, पोलीस अधीक्षक पर्यटन पोलीस, पोलीस अधीक्षक खासा विभाग, पोलीस अधीक्षक मोटार वाहन विभाग, पोलीस अधीक्षक वायरलेस विभाग, पोलीस अधीक्षक पिंक फोर्स, पोलीस अधीक्षक मनीस तस्करी विरोधी पथक. सध्याक 12 पोलीस अधीक्षक कार्यरत. पोलीस खात्यात सध्याक 12 पोलीस अधीक्षक कार्यरत. मंजूर केलेली पदां भरले उपरांत 28 अधीक्षक जातले. सध्याक 29 पोलीस उपअधीक्षक कार्यरत. पोलीस खात्यात सध्याक 29 पोलीस अधीक्षक कार्यरत. फुडल्या 2 वर्षांत 2 अधिकारी निवृत्त जातले. नेल्सन आल्बुकेर्क 28 फेब्रुवारी 25 वर्सां निवृत्त जातले. उपअधीक्षक संदेश सोळणकार 30 जून 2025 वर्सां निवृत्त जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हालीसराक राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. सोमारा कुडचड्यार 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकलो जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा. बस्तोडा वाठारांत रस्त्या कुशीक चिकन वेस्ट उडयतना हळडोणच्या थळाव्यांनी 2 जाणांक रंगे हात धरले. देखून ह्या दोगूय कामगारांच्या धनयाकय थळाव्यांनी धरलो. ह्या प्रकरणाक लागून बस्तोडा पंचायतीन धनयाक दंड दिला. तशेंच 31 डिसेंबर मेरेन उडयल्लो कोयर नितळ करात असो आदेश दिला. मात ह्या आदेशाक पाळो दिलो ना जाल्यार पुलिशेंत कागाळ करपाची शिटकावणी दिल्ल्याचें हळडोणचो थळावो योगेश गडेकारान सांगलें. आमी वयताले जागराक एक्चुअली शिवोले आनी आमी येताना एक मयडे आमकां एक कोण 2 नेपाली मेवळे बाटल्यो बाटल्यांचीच पोती हाडली तेंचे कडेन आनी आमी जल्मले ते पेट्रोलाक बंद पडला म्हणून आमी रावले पळय जाल्यार फुडें गेले येयना जाले पळय जाल्यार आमच्या फुडसून फास्ट गेले. म्हाका तरी कळ्ळें ते गार्बेज उडोवंक येता म्हणून कित्याक हायच्या पयलीं हांवें मयड्या धरलेले गार्बेजीक आनी हांवें गार्बेज धरून वेचूंकूय लायिल्ली आसा. तशेंच आमी लो येयले हेच्या फाटल्यान पळय जाल्यार हायवेर आमच्या सर्वीस रोडा कडेन सायडीकूच आमचे वटेन पणजे वयतानात हेंच्यांनी कितें केलें आमच्या फाटीत रावंक लागले आनी आमी हांकां ओवरटेक करून फुडें गेले तेन्ना हेंच्यांनी फुडल्यान चिकनाची वेस्ट हाडलेली पोतयेन घालून आनी तेंच्यांनी उडयली काडली आनी रस्त्यार आमी टर्न जाले येयले हांकां घट धरले आनी आमी विचारले खंयसून येयला हे आमकां हांवें हम लोग मैरासे आया आनी तेंच्यांनी पात्रांवाचें नांव सांगलें आनी म्हाका तें पात्रांवाचें नांव सांगपाक नाका एक्चुली आमी पात्रांवूय हाडलो आनी पात्रांवान आपली मिस्टेक एक्सेप्ट केली आनी गार्बेज काडून आमकां 31 जालो काय ती सगळी चिकनाची जी गार्बेज उडयला तेणी सांगला रिक्षा हाडटा आनी आपूण सगळी गार्बेज काडटा. त्या खातीर कित्याक तो आमचो गोंयकारूच ताका एक तरी चान्स दिवंक जाय आमी कित्याक ते लेबरांकूय तेंच्या खबर ना बाबा गोंयांत कितें जाता आनी कोण घट धरतले म्हणून. त्या खातीर आमी एक चान्स तांकां दिला आनी तेणी सांगला 31 आपूण काडटा आनी पंचायत आख्खी येयल्ली बस्तोडची तांकां एक्चुली वालोर एक्चुली कित्याक हांव बस्तोडचे पंचायतीक वालोर दिता कित्याक आमची हाल्दोणची पंचायत न्हिदला असल्या कामाक त्या खातीर हांव वालोर दिता. सगळे येयले ते हांगर हांवें तेंच्यांनी मिस्टेक एक्सेप्ट केली म्हणून रेकॉर्डूय करून घेतले तेजे अमके दीस काडटा म्हणून. कित्याक ही गार्बेज खूब ते किडे पडलेली गार्बेज आसा आतां तितून कोणाचें मोडे पासून आसूंक शकता कोणाक कळचेंच ना कित्याक ते डेलीचे जाला किडे पडलात ह्या रोडान वचोंक जायना एक्चुली ते कॅमेरा तरी एक पडोवंक जाय तेन्नाच ते सगळे क्लियर जातले. पंचायत आसा पूण आमदाराचेर आसता न्हू आतां आमदारानूय तेजेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय आनी पंचायतीक फुडें काडूंक जाय. जे मेरेन आमदार एक्शन घेना ते मेरेन पंचायत तरी कांय करूंक शकची ना. दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन बायपास रस्त्या वयल्या एका लायटीच्या खांब्या वयलो LED दिवो ना दुरुस्त जाला. रातच्या वेळार स्ट्रीट लायट पेटयतकीच हो दिवो लुकलुकता. ताका लागून वाहन चालकांच्या दोळ्यांचेर परिणाम जाता. एखाद्या वेळार अपघात घडपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना. हो दिवो बदलपा कडेन कोणाचेंच लक्ष वचना देखून वाहन चालक अजाप उक्तायतात. तर ते पळय आतां खांब्याचेर थंय पीक 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 जाता आनी हे एक सायडीक न्हंय आहा एक सायडीक हे सायडीक बस स्टँडार सामकें सकल देंवल्ले समज
गाडी ड्रायव्हर बी हे जावंक शकता, मोटरसायकलवालो बी शकता आणि तो पडटलो कसो कांयच दोड्यान. ती सामकी आपण एची लायट खांब्यार 2 महिने जाले LED लायट्स घातल्या गव्हर्मेंटान. आता म्हाका खबर ना खंयसून तेंच्यांनी हाडून घातल्या त्या लायटी. 2 महिने जाले आणि परते हे लायटी अशे हे जावपाक लागले जाल्यार लोकांनी कितें करपाक की हांगा एक सॉलिड गाडयेचो बी एक्सिडेंट जावंक शकता 4 व्हिलराचो आणि 2 व्हिलराचो. हे असले आमकां मटेरियल हांगा नाका. बिचोले डेव्हलपमेंट करता जाल्यार सारकें करा, सारके लायटी घाला. हे सामकें आतां तो पळय आमच्या तुमकां दाखयता लायट कशी जाता ती पळय दिसता हांगा सारकी खांब्याचेर. आणि हे सायडीकसून गाडी वता ते सायडीकसून गाडी आणि ही ट्रॅफिक सामकी कंजेस्टेड एरिया. हांगा कितेंय जायत जाल्यार एक सायडीक सकल पडटली बस स्टँडाच्या भितर न्यू बस स्टँड बांदता आणि दुसरी न्हंयचे हितून वयतली. हेका लागून हे कसले प्रोडक्ट आणि खंयसून हाडला हेजी मातशी तुमी घ्या. आणि हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगता हे जे कितें करता न्हू तुमी लायटी बिटी बसयता हे लोकांक मातशें सांबाळा. आमचे स्पेशली बिचोलकाराक मोटरसायकल स्पेशली मोटरसायकलकाराक समज ताका फुडसून गाडी येता ते दिसले ना जाल्यार हो खंय तरी व्हरून वयल्यान सकल. आणि 4 व्हिलरूय तेच आहा पळय 4 व्हिलर बी तशेंच. हे कितले डेंजरस आहा ते पळया कशी पळय आपण लायट खंय अशी बिग 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 जाता. आणि रातची ती चड जाता सारकी कित्याक रस्त्याची लायट तेजेर डिपोवंक जाता. मडगांवात येरादारीचो प्रस्न सुटावो करपाक सरकार आनी आमदार दिगंबर कामत पुरायेन अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. शारांतल्या येरादारीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येवजिल्ली रिंग रोडाची संकल्पना पुराय करपाक सरकार अपेशी थारला. विक्टर हॉस्पिटल ते कोंबा रेल्वे क्रॉसिंग मेरेनच्या उड्डाणपुलाच्या बांदकामाचो मडगांव शारांतली येरादारी नियंत्रणांत हाडपाक मात्तूय उपेग जावपाचो ना अशें सावियो कुतिनोचें म्हणणें आसा. जाल्यार शारांत आशिल्ल्या पार्किंग सुवातीचो उपेग स्टोर रूम म्हणून जावपाक लागला अशें मार्टिन कॅरोल म्हणटा. मडगांव खूब ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता सो हाका तुमकां कितें सांगता. पण ट्रॅफिक कंजेक्शन जावपाक कारण म्हणल्यार टोटल निग्लेक्ट जे मडगांवच्या शारांत जाल्लें आसा कितलींशीं वर्सां त्या कारणाक लागून हे ट्रॅफिक कंजेक्शन जावपाक पावला. अलायनमेंट ऑफ रिंग रोड आनी आतां तो ब्रिज म्हण बांदलो सद्दा. आतां तो ब्रिज बांदून कंजेक्शन कमी जातलें. रिंग रोड डिझायन केल्लो फॉर द पर्पज ऑफ डिकंजेस्टिंग द मारगांव म्युनिसिपल एरिया आनी गार्डन एरिया. तूं जेन्ना ब्रिज बांदपाक वयता तेन्ना ते सकयल रोड आहा ते हांगा गव्हर्मेंट जे डबल इंजीन सरकार आहा ते बोस्ट आनी करता की आमी ब्रिज बांदता म्हणून. तो ब्रिज कोणा फायद्या खातीर ते पयलीं जाण जातलें. इट इज नॉट फिजिबल. आमी ऑफिशियली लेटर करतले PWDक आनी रोड ट्रान्सपोर्ट हाका इन्क्लुडींग गडकरी who has sanctioned 99 crores म्हणटा तो. बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल इन द सेन्स तेका कसलोच उपयोग ना. एक बेस्ट फ्लायओव्हर जावन पडटलो. मेन जे सपोज डिकंजेशन करपाक जाय तुका सिटी जाल्यार रिंग रोड सामको इम्पॉर्टंट आसलो ना. सो दिस इज द फेलियर ऑफ आवर मारगांव MLA and that's the reason people are suffering. Now, road space left at the time of construction, which is known as the setback, is used as a parking, but that is not a parking. That setback is for road widening. Now, you still take the Doverly-Arlen highway. Recently, Anise supermarket there is no parking. And the parking has been converted into godowns. Now, digital world, like older supermarket world, Reliance are there. Parking, the underground parking, they are using as a godown. Same thing with the Vishal Megawart. There is a congestion on the road. Ake road also congested has plus they are parking vehicles on both the sides of the road. And the parking which was supposed to be there, underground parking, it is being used for godown. Now, we have complained so many times to the police department, the traffic department, की ना आमची ड्युटी न्हू आमी वयतात सायडीचेर 2 फावट तांकां तालाव दितात आमचें काम करपाक जालें. आनी यू आर द मेंबर ऑफ द ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सेल. देर इज अ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सेल, म्युनिसिपॅलिटी, ट्रॅफिक डिपार्टमेंट, RTO, collector, they are the members of this. Once the complaint goes to them, they have to attend. Not say that आमी 2 फावट तांकां तालाव दितात आमचें काम करपाक जालें. This is not the answer we expect from the traffic department, no? अन्न आणि वखदा प्रशासनान कळंगुटे बागा हांगासर हॉटेल आणि गाड्यांचेर धाड घालून 6 ते 7 बिर्याणीच्यो हंड्यो जप्त केल्यो. फाटल्या खेपे लेगीत FDAन अशाच एका धडक कारवायेत कळंगुटे बागा वाठारांत राबयल्ल्या धडक मोहिमेत 2000ची बिर्याणी जप्त केली. ह्या स्टॉल्स आणि हॉटेलांत फावो ती नितळसाण नाशिल्ल्यान FDAक परतून एक फावट ही कारवाय करची पडली. आम्ही असं सध्या कलांगूट बागा बिचाचे आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे
की फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयलात आसतले की 14 तारखेक FDA कलंगूट ते बागा ह्या वाठारात एक स्पेशल फूड अँड ड्रग्सा तर्फे हांगासर एक स्पेशल बिर्याणीची ड्रायव्ह घडोवन हाडिल्ली आनी तेंच्यांनी 2000 किलो ते बिर्याणी आसा ती जप्त केल्ली आनी तांकां अशी लिगल जी फायन आसा ती मारलेली. पण दुसऱ्या दिसा आमी हांगासर जेन्ना बागा कलंगूट पावले तेन्ना चोरयांनी काही लोक जे आसात ते बिर्याणी परत विकपाक स्टार्ट केल्ले. तर त्याच्या नंतर आयज सोमारा FDAन परत एक सरप्रायज ड्रायव्ह घडोवन हाडलेली आसा आनी तेंच्या म्हणल्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां सांगलां की हो जो ड्रायव्ह आसा हो सदां एवरी डे चालूच उरतलो आनी ते स्पेशल सरप्रायज विजीट ईच अँड एवरी स्टॉलांनी दितले. तर आयज हांगासर तेंच्यांनी सकाळी 10 वरांचेर ही ड्रायव्ह जी आसा ती कंडक्ट केल्ली आसा आनी आतां मेरेन कमीत कमी कलंगूट ते बागा ह्या वाठारांतल्यान 10 ते 12 जी स्टॉलां आसा तर ती शॉपां जी आसा तेतूंतली काही 7 ते 8 अशी जी हंडी आसा बिर्याणीची ती सद्या आपल्या ताब्यात घेतिल्ली आसा आनी तेंचेर जी कडक कारवाई जी आसा ती केली वयतली अशें तेंच्यांनी सांगलां. जे FDAचे ऑफिशियल आसात राजाराम पाटील तशेंच तेंची फूड सेफ्टीची जी ऑफिशियल्स आसा हेंच्यांनी टीम वर्कार हांगासर कॉर्डिनेटली जी कंडक्ट केल्ली आसा फूड अँड ड्रग्साची जी ड्रायव्ह आनी आतां आमकां कळयलें आसा की ते कडल्या शॉपांनी वयतले आनी हो जो ड्रायव्ह आसा तो असोच फुडें उरतलो. हांगासर बागा हांगासर आमी पळयता की बिर्याणीच न्हय तर हांगासर अनहायजेनीक प्रमाणे हांगासर जे फूड जे आसा ते कूक करताले तेंचे कडेन हांगासर वॉश बेसीन ना तर त्याच प्रमाणे ते 2 टब्स हांगासर उदकाचे भरिल्ले आशिल्ले आनी त्या प्लेटी त्या उदकान ते फक्त डीप करून वॉश करताले. फूड कलर्स हांगासर जेवणान वापरले वयताले तर ते सुद्दां तेंच्यांनी जप्त केल्ले आसा. काही लोकां कडेन फक्त वडापाव स्टॉल विकपाचे लायसन आसा तर ती हांगासर बिर्याणी जी आसा ती इलिगली सेल करताली. या सगळ्याचेर ऑफिशियलांनी कडक कारवाई करतले अशें सांगिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात सोमारा कोलवा पुलिशेन 24 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. सोनू कुमार चव्हाण अशें अटक केल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. सुमार 2.40 लाखाचो बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्यान उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत सोनू चव्हाण हाका अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. कोलवा पोलिसांनी काल उजव्या राती केल्ल्या एका कारवायेक मूळ उत्तर प्रदेशाच्या सोनू चव्हाण 24 वर्सां हाका अटक केल्ली आसा. ही अटक जी आसा ही गावंडाळे कोलवा हांगा जाल्ली आनी कोलवा पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सोनू कडल्यान तांणी जवळ जवळ 2.401 ग्राम गांजा जाची इंटरनॅशनल मार्केटात किंमत आसा 2,41,000 तितलो गांजा तांणी जप्त केल्लो आसा. कोलवा पोलिसांच्या खबऱ्यांनी सोनू गांजा घेवन थंय येतलो अशी म्हणून म्हायती दिली. त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या म्हणजे येवपाच्या जाग्याचेर कोलवा पोलिसांनी आपले पुलीस जे दवरिल्ले आनी हांगा एक स्पेशल टीमूय दवरिल्ली. ताचे नंतर सोनू राती उसरा जेन्ना तो थंय पावलो तेन्ना ताका अटक केली आनी ताचे कडल्यान हो गांजा जप्त केल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सोनू हो गांजा घेवन थंय कोणाक विकपाक आयिल्लो आनी हो जो गांजा आसा हो आतां 31 जी जावपाची आसा सेलिब्रेशन ताका लागून मोठ्या प्रमाणात कोलवा ट्युरिस्ट येतात आनी ह्या ट्युरिस्टांक हो दिवपाक अशें तांची प्लॅन आशिल्लो. ताका लागून सद्या कोलवा पुलीस सोनूची बसून चवकशी करतात आनी हाजी मुखाल्ली चेन सोदपाचे ट्राय करतात. आज सांजे सोनूक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले अशी म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गव्हर्नर. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आतां सरकारी कार्यालयां लेगीत सुरक्षीत ना. आयतारा राती टोकावयल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयांत चोरयेचो यत्न जालो. चोरांनी कार्यालयाचे जनेल फोडून भितर सरले मात कितें चोरून व्हेलां हाची म्हायती मेळूं ना. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. काल राती टोंका मिरामार हांगासर जे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसा म्हणजे PWDच्या अंडर हे ऑफिस येता असिस्टंट इंजिनियर त्या जाग्यार बसतात त्या ऑफिसान एका चोरान चोरी करपाचो यत्न केलो. आयज सकाळी जेन्ना ऑफिसान कर्मचारी येयले तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयलें की थंयसरली खिडकी जी आहा ती मोडून पडल्या. ग्रिल्स जे आसा ते तुटलेले आसा. ग्रिल्स ओपन करून चोरान भितून एंट्री मारली आनी थंय कितें आसा तें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. पूण
चोराचें नशीब वायट आसलें कारण ताका थंय कांयच गावंक ना आनी थंय कांयच कॅश नासलें किंवा चोरपा सारकी वस्तू नासली म्हणून चोराक फायनली खाली हात वयचो पडलो. पूण त्या जाग्यार एक गजाल लक्षांत येयली की ह्या जाग्यार सेक्युरिटी म्हणटा ती कांय दिश्टी पडोंक ना की अशे फार काही प्रयत्न जावं येता. ह्यान पयलीं एक दोनदा अशें जाल्लें अशें थळाव्यां कडसून आयकूंक येता आनी काल राती सुद्दां हो प्रयत्न जालो की त्या ऑफिसान वचून चोरांनी चोरपाचो प्रयत्न केलो. एक बरी गजाल की त्या चोरांक कांय गावंक ना पूण अश्यो गजाली परत जावच्यो न्हू म्हणून डिपार्टमेंटान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. ही असली टोंका हांगासून चोरीची अपडेट अश्यो अपडेटी पळोवपाक पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. पेडण्या पालये पंचायत क्षेत्रात आशिल्ल्या मुखेल रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या. हो रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार रस्त्याची आनीक वायट स्थिती जावपाक शकता. ताका लागून सरकारान हातूंत लक्ष घालून बेगिनात बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांगा हो जो रस्तो आसा पळय सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा. तशेंच सकयल जो हरिजनवाड्याचो जो देवतेचो जो रोड आहा पळय तो रोड सामको गेल्लो आसा. पालये पंचायत क्षेत्र वॉर्ड नंबर 2 हो रोड पडटा आनी मेन रोड आसा. आनी आतां हे न्यू इयराचे दीस आसा आनी तुमी पळोवंक शकता ही रहदारी कशी आसा ती आनी वारंवार हांगा एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा. आनी तेतून करून हे जे लायटीचे पोल आसा पळय ते अजून ते काडपाचे तेंच्यांनी हे करूंक ना. आतां केबल तेंच्यांनी कित्याक बंद केलो कितें केलें ते आमकां खबर ना. पण जे पोल आसा पळय ते रस्त्यारच आसा. स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा हे सरकार तर हे अशा ह्या सरकारान ह्या मेन रोडाची आयज हो रस्तो आरंबोल ते महाराष्ट्राक आमच्या किरणपाणी ब्रिजाक जाल्लो आसा की आयज तुमी हो 2-2.5 वर्सां जाली ह्या रस्त्याची हालत ही अशी आयज कांयच करिना ह्या रस्त्याचेर. त्यान बेगीन ह्या रस्त्याचे कितें ते करपाचें नाजाल्यार फाल्यां इथे कितें वायट परिणाम ह्या रस्त्याचेर जावंक शकता. कोणाचे एक्सिडंट जावन डेथ पासून जावंक शकता. इतले ही गंभीर परिस्थिती ह्या रस्त्याची आसा. हो पालयांतसून मेन रस्तो आसा. ह्या रस्त्याची दशा बघा तुम्ही. गावात हुंचे पडल्या देवते बघता कितकेशे हुंचे पडलेले आहा. आज चवथी पर्यंत मी हांकां ह्या करिला जागेला चवथीक आमी ह्याच्या फुडल्या ह्याच्या वलताचे 10 जाण तरी पडले. थोड्यांचे पांय घसटाले आनी काय केले जाल्यार गव्हर्नमेंटाक हेची जाग येना. हेचेर गव्हर्नमेंटान काय तो उपाय करपाक ताबडतोब ओव्हरटेकिंग जाता तितकी बेगीन करपाक दवरल्या 4 व्हिलरी. आज लोकांक त्रास जाता ते वाटेवयल्यो गाडयो काडपाच्यो. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.